गोय मुक्ती दिसाची सगळ्यांक मना काळजासावन हुनहुनीत परबी। पोर्तुगीजांच्या गुलामगिरींतल्यान मुक्त जावन गोय 62व्या वर्सान पावल दवरता। फाटल्या 61 वर्सांत गोंयांत सामाजीक, शिक्षणीक, आर्थीक, सांस्कृतीक आनी उद्देगीक क्षेत्रांत बरीच उदरगत केल्या। पूण खऱ्या अर्थान मुक्त गोंयांत कात उडयला ती गोंयाक राज्य म्हणून दर्जो मेळयल्या उपरांत। फाटल्या 35 वर्सांत गोंयांत साबार क्षेत्रांनी वेगान घोडदौड केला। पूण ह्या 61 वर्सांत जशी उदरगत जाल्या तशीच बरीचशी नवी आव्हानां लेगीत गोंया मुखार उबी रावल्यात। भारत स्वतंत्र जाल्या उपरांत पोर्तुगीजांच्या राजवटीत आशिल्ले गोंय कितल्याशाच जाणांच्या बलिदाना उपरांत आणि हजारांनी लोकांच्या संघर्षा उपरांत बद्द 14 वर्सांनी मुक्त जाले आणि गोंयकारांक आपलो हक्काचो प्रदेश मेळ्ळो। स्वतंत्र भारताचो स्वतंत्र नागरीक म्हूण गोंयकाराच्या नव्या जिविताकूय सुरवात जाली। मायनिंग आणि पर्यटन मळारूय उदरगत करपाक सुरवात जाली आणि काय काळा भितरूच गोंयान एक आंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र म्हूण नाव जोडले। फाटल्या 61 वर्सांत गोंयान मुळाव्यो साधन सुविधा उबारूनय बरीच उदरगत केल्या। अटल सेतू हो महत्वाचो पूल आणि अत्याधुनिक तंत्रगिन्यानाचो उपेग करून उत्तर आणि दक्षिण गोंयाक जोडपी जुवारी केबल स्टेट ब्रिज हे या मुळाव्या साधन सुविधाची देख दिवपी सध्याचे साक्षीदार। कदंबा महामंडळान जाल्यार आता इलेक्ट्रिक बसी रस्त्यार देंवयल्यात। गोंयची राजधानी पणजी कांय म्हयन्या भितरूच स्मार्ट सिटी जावपाची आसा। हे दिकेन नेटान काम सुरू आसा। कोविडाच्या 2 वर्साच्या संकश्टातून भायर पडत गोंयचो पर्यटन उद्देग नव्यान उंचाय घेवपाक लागला। दाबोळी उपरांत मोपा सारको आंतरराष्ट्रीय विमानतळ गोंयांत उबारला। हे खातीर गोंयच्या उदरगतीची क्रांती जातले अशें म्हणटात। पूण मुळाव्या सुविधांची उदरगत करतना गोंय आपले गोंयकारपण शेणोवपाक लागला। गोंया भायल्या आयिल्ल्या भांडवलदारांनी गोंयच्यो जमिनी व्हडा प्रमाणात विकत घेवन आपलो हांगा तळ ठोकला। लागीं 15 लाख लोकसंख्या आशिल्ल्या गोंयांत स्थलांतर केल्ल्या मनशाचो आंकडो खूबच आसा। हे खातीर गोंयांत गुन्यांवांच्यो घडणुक्यो वाडल्यात। तातूंतच गोंय गुवळी वखदांचो व्यापाराचो भारतांतलो एक ड्रग डेस्टिनेशन जायत चल्ला। गोंया मुखार कोयराचो प्रस्न लेगीत तोंड आ करून उबो आसा। सोनसड्या सारक्या कोयर प्रकल्पाचो प्रस्न गोंयाक राज्याचो दर्जो मेळून 35 वर्सां जाली तरी आजून लेगीत सुटिल्लो ना। सरकारी नोकरीच जाय हो हावेस धरून आशिल्ले गोंयचे तरणाटे शेती करपाक येनाशिल्ल्यान वाडिल्ली बेरोजगारी हो गोंया मुखावेलो आनी एक व्हड प्रस्न जायत चल्ला। शेतकी मळावेली पिकावळ निर्यात करपाची तांक आसून लेगीत ह्या बाबतीन गोंय आजुनूय फाटीं उरला। फाटल्या कांय वर्सांत गोंयांतले कितलेशेच उद्देग धंदे बंद पडिल्ल्यान गोंयचे खुबशे तरणाटे नोकरेच्या सोदात आसात। कितल्याशाच वाठारांनी आजुनूय उदकाचो प्रस्न सुटावो जाल्लो ना। अशी कितलीशीच आव्हानां नव्या गोंया सामकार उबी आसात। नीती मुल्यांक गुड्ड्याक मारून पक्ष बदलपी गोंयांतले पक्ष बदलू राजकारणी आणि ते खातीर तयार जावपी राजकीय अस्थिरता गोंयच्या उदरगतीत आडमेळी हाडटात। गोंयचो तरणाटो गोंया भायर चल्ला आणि भायले भांडवलदार गोंयांत पाय पसरूंक लागल्यात। म्हणूनच गोंय मुक्तीची 61 वर्सां मनयतना हे सगळ्याची जाणविकाय दवरून राजकारण्यांनी फुडल्या 15 वर्सांत सुंदर सोबीत गोंयाचें नियोजन करपाक जाय। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।